ते अजून आम्ही बरयन आमकां येवंक ना. काल तुमच्या माध्यमान व्हीसीन तुमकां दिल्या, अजून तेंच्यांनी व्हीसीकूय दिवंक ना. आतां तेंच्यांनी तो रिपोर्ट पळय तेंच्यांनी केला तो आमच्या पर्यंत तेज्या पर्यंत येवंक जाय आनी तो तसो कॉग्निटिव्ह तितकी सिरियस एक्शन घे सारकें आहा आनी आमकां ते करपाक जाय. जाल्यार वी हॅव टू गो बाय प्रॉपर चॅनल आनी तशें मागीर त्या प्रमाणे तेंच्या डायरेक्शनान वी वील डू इट. आयच्या ना नुस्तेकाराच्या लुकसाण तुमच्या माध्यमान पॅनीक करता पळय प्रचार माध्यमां न्यूज आयक रिपोर्टान पॅनीक केला. तेंच्यांनी कितें सांगला तुमी कितें बरयलें दॅट इज सेपरेट. तशें तर आसलें जाय. दे आर ऑल्सो तितकेच रिस्पॉन्सिबल. सायंटिस्ट बीन आसता पळय युनिवर्सिटी कोणाची तेच हायर लेवलाची NIOY हायर लेवल रिसर्च करपी नेशनाचें. सो तितकेच ते रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंटाचे आयकून घे तूं विचारता तें हांव सगळेंच सांगता. जेन्ना तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो जर तांकां दिसलो तितकें सिरियस आहा तर तेंच्यांनी बेगीन दिवंक जाय. तेंच्यांनी आपल्या ऑथॉरिटीक दिवंक ना, व्हीसीक दिवंक ना. म्हणजे तितकें ते आसा काय ना ते तेंच्यांनी करूंक जाय. आनी नेक्स्ट आमी कितके फास्ट आनी कितके सिरियसली एक्शन घेवंक जाय इवन तेंचे कडून आमकां कळ्ळा उपरांत गव्हर्मेंट वील एक्ट ऑन इट. इट इज अ नॅशनल हें. इट लँड्स टू ह्युमन डिझास्टर ऑल्सो. ते ह्युमन डिझास्टराक आमी रावचे ना पूण आमकां कॉन्क्रीट ते मातशें एविडन्स. ओके.